काल बीजेपीच्या महिला मोर्चान प्रेस घेतलो म्हणल्यार अशें की तांची ती फेशियल एक्सप्रेशन पळयली आनी अशें कोणाचो मूड बीन ऑफ आसत न्ही तांची फेशियल एक्सप्रेशन पळयतकीर आपुणूच ताजो जाता कसो. आनी हांव तुमकां पत्रकार भावांक खरेंच थँक्यू म्हणटा कित्याक काल तांचो पयलो प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्लो आनी अशें कमेंटूय आयले की फर्स्ट प्रेस कॉन्फरन्सान पत्रकारांनी तांकां क्लीन बोल्ड केलें म्हणून. आनी पळय लोक हे प्रश्न विचारपाक सोदतात तांकां पूण कशें आसा सरकारान आसात सद्या कोण उलयता पळय तांचे रिवेंज घेता पूण लोकांनी तुमकां थँक्यू म्हणलें की तांचे प्रश्न जे आसात ते तुमी म्हणजे हाजे रिपोर्टराच्या माध्यमांतल्यान प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान तांकां विचारले. तांणी स्वता हे मोर्चान बीजेपीच्या महिला मोर्चान 2022च्या इलेक्शनाक खुद्द प्रमोद सावंताची बायल सुलक्षणा सावंतान ढोल बोडोवन बोडोवन गांवांनी 3 सिलिंडर दितले खंयच्यान दितले कशें दितले काय सांगू नाशिल्ले पूण लोकांक एक आवाज केलो की इलेक्शन जावनी आमी सत्तेर येवनी 3 फ्री सिलिंडर दितले म्हणून. आनी काल जेन्ना पत्रकारांनी तांकां प्रश्न विचारलो तांकांच बाबा खबर ना हे सिलिंडर खंयचे कसले सिलिंडर ऑक्सिजन सिलिंडर जीएमसीचे काय घरगुती सिलिंडर काय कसले सिलिंडर तांचे फेशियल एक्सप्रेशन पळोवपाक जाय आशिल्लें. हेच गोंयकारांनी पळोवपाक जाय की चवथीक बाण लायतात आमी बाण वता तो खंय वता तो कळना. तशें हे बीजेपी पार्टी इलेक्शनाक येतगीर पळय जी आश्वासनां दिता इलेक्शन जातगीर तांकांच खबर ना कसली आश्वासनां दिली ती. आनी तांची ती झेडपी सांगता की अपडेट चालू आसा आनी पत्रकारांनी विचारलो कितलो टायम लागता म्हणजे हाजोच अर्थ ती अपडेट करून सगळें करून 27 मे बी सिलिंडरा बरोबर शेगडी ती बीन ऑटोमॅटीक 4 बर्नलांची शेगडी रेग्युलेटर फूल किट घेवन येवपाची आसतली म्हणटकीर तांणी ती तयारी दवरली आसतली. लोकांक सांगता हांव काल पत्रकारांनी आपली ड्युटी केली. आता जेन्ना ही महिला मोर्चा सकाळ फुडें दूध घेवपाक दार उगडटाले पयलीं दुधकारान विचारपा जाय बाये 3 सिलिंडर खंय पावले तुमचे. भाजी घेवपाक वतगीर पत्रकारांनी विचारपाक जाय बाये तुमचे सिलिंडर खंय पावले जाल्यारूच हांकां जाग येतली आनी इलेक्शनाक फटिंगपणां मारची न्ही ही देख पडटली ना जाल्यार 3 सिलिंडर जाले फुडले खेपे आनी कितें घेवन येतली. लोकांक गोंयकारांक सांगता 15 लाख जाले सिलिंडर जाले आतां झेडपी इलेक्शनाक कितें हाडत म्हणून नेम ना बीजेपी तुमी शादूर रावात. आनी पत्रकारांनी एक बरें विचारले आमी तेच अजाप जाल्ली कुंदा चोडणकर प्रगट जावप म्हणजे इलेक्शन लागीं पावले अशें दिसता. इतली वर्सां कुंदा चोडणकर पणजेच्या रस्त्यांचे रस्ते सुद्धा पणजेचे आशेल्यात कुंदा चोडणकराक पळोवपाक. एक काळ हांगा पळय बीजेपी मोर्चाची ती महिला रस्त्यार आसताली इल्लोसो सिलिंडर वाडलो लोकांक कळटाले कुंदा चोडणकर रस्त्यार देवतली म्हणून. कॅसिनो खातीर मोर्चा हाडले ते कित्याक पणजेच्या जेन्ना काँग्रेसीन टिकेट डिक्लेअर जाली घे रेपिस्ट आनी कितें म्हणून हांगा पणजेचे रस्ते सामके धुवन काडले आनी जेन्ना त्या कॅन्डिडेटाक बीजेपीन घेतलो कुंदा चोडणकर गायब जाल्ली ती काल दिसती पडली. हांव गोंयच्या जनतेक सांगपाक सोदता आमी सदांच म्हणटात बीजेपी खावपाचे एक दात आनी दाखोवपाचे एक दात ते काल बीजेपीच्या महिला मोर्चाच्या प्रेस कॉन्फरन्सान तुमकां दिसता आसतले की खुद्द महिला मोर्चान ही सिलिंडराच्यो ज्यो पळय आश्वासनां दिल्ली तांकांच खबर ना की इलेक्शन जातकीर ते सिलिंडर खंय पावले. आनी हांव बीजेपी महिला मोर्चाक सांगता तुमी पळय ते वोकल लोकल आनी कसलो प्रेस घेता हाजे वाट्याचो खरो सिद्धी नायकाक न्याय दिवपा खातीर प्रेस घेया. खरी म्हटल्यार तुमी काल रामा काणकोणकाराच्या बायलेक वचून मेळपाची कित्याक आज तिजेर कसली परिस्थिती आयली आसतली तिका वचून सांगपाक जाय आशिल्लें की आमी भारतीय जनता पार्टीचो महिला मोर्चा तुजे बरोबर आसा हाजो मास्टर मायंड कोण हाजो शोध घेवपाक लायतली. आनी हांव सांगता की हाजे फुडें प्रेस घेता आसतना काल कमेंटूय आयल्या तयारी करून येया पेपर पयलीं वाचून येयात आनी मागीर प्रेस घेयात.